इजायास. पुरवणा. सेनाकेरीब जुडाचेर धाड घालता. चॅप्टर 36. हेजेकिया राजाच्या 14व्या वर्सा सेनाकेरीबान असिरियाच्या राजान जुडाच्या सगळ्या कोटांचेर पडोन ती जिखून घेतली. असिरियाच्या राजान लाकीश थावन आपल्या सेनापतीक एक व्हडली फौज घेवन हेजेकिया राजाशी जेरुसलेमाक धाडलो. तो मोड वॉलाच्या शेता कडेन वेता त्या रस्त्यार वयले तोलयाच्या खारीजे लागीं येवन तयार रावलो. राजनिवासाचो कारभारी हिल्कियाचो पूत एलियाकीम, सचिव शेबना आनी राजदूत जोआ आसाफाचो पूत ताका मेळूंक गेले. सेनापतीन तांकां म्हणलें, हेजेकियाक सांगात, व्हरतो राजा असिरियेचो राजा अशें सांगता, खंयचो तुका इतलो विस्वास? बेश्टी पोकोल उतरां बोडायेन उलोवन झूज विद्या आनी फौजेबोळ तुका मेळटात म्हूण दिसता तुका? म्हजेर कोलपूंक कोणाचेर म्हूण तूं पातयेवन रावताय? तूं इजिप्ताचेर पातयेवन आसाय म्हूण गमता, पूण इजिप्त म्हणल्यार मोडलोली भेट. आपणाक तेंगता ताचो हात ती तोपता आनी भितर रिगता. तसलोच तो फाराव इजिप्ताचो राजा आपणाचेर विस्वास दवरतल्या सोरी. तुमी घडये म्हाका सांगशात, आमी सर्वेस्पराचेर आमच्या देवाचेर पातयेतांव. पूण हेजेकियान ताची उंचलीं देवस्थानां आनी वेदी मोडलीं की ना? ताणें जुडाच्या आनी जेरुसल्याच्या लोकांक म्हणलें, हेच वेदी मुखार तुमी साश्टांगी पडूंक जाय. तर बरें, म्हज्या दोनी असिरियाच्या राजा कडेन पैज मार. तूं जर 2000 घोडेस्वर उबे करशी, हांव तुका 2000 घोडे दितां. म्हज्या दोनयाच्या एकदम किरकोळ शिपायांतल्या एकल्याक तरी तूं पाटी लोटून उडयशी, तरी इजिप्त तुका रथ आनी घोडेस्वर दितलो म्हूण तूं पातयेवन रावताय. त्या भायर सर्वेस्पराच्या हुकुमा विरेत ह्या देशाचें घट्टण करूंक हांव ह्या देशाचेर चडून आयलां म्हूण दिसता तुका? ह्या देशाचेर आक्रमण कर आनी ताचें घट्टण कर, अशें खुद सर्वेस्परान म्हाका सांगलां. एलियाकीम, शेबना आनी जोआ हांणी सेनापतीक म्हणलें, उपकार करून तुज्या सेवकां कडेन आरामायक भाशेन उलय, कित्याक ही भास आमी समजतांव. जुडेयाचे भाशेन आमचे लागीं उलोवं नाका. कोटांनी आसलोल्या लोकांक आयकोता तशें व्हडल्यान उलोवं नाका. पूण सेनापतीन म्हणलें, फकत तुमच्या धोनयाक आनी तुमकां ह्यो गजाली सांगूंक म्हज्या धोनयान म्हाका पाठयला म्हूण तुमकां दिसता कितें? उरफाटीं कोटांनी रावतल्या लोकांक त्यो कळूंक म्हाका पाठयला, कारण तुमचेच भाशेन तांणीय आपलीच ओळशी खावची पडटली आनी आपलेंच मूत पिवचें पडटलें. तेन्ना सेनापती उबो रावलो आनी बोब मारून जुडेयाचे भाशेन ताणें म्हणलें, वर्त्या राजाचो असिरियाच्या राजाचो निरोप आयकात. राजा अशें म्हणटा, हेजेकियाक तूं काम फसूंक दिवनाकात. तुमकां सोडूंक ताका तांक नाच. सर्वेस्पर आमकां सोडयतलोच हाची आमकां खात्री आसा. हें शार असिरियाच्या राजाच्या ताब्यांत पडचेंच ना. असल्या उतरांनी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात म्हूण हेजेकिया तुमच्या मनांत घालतलो. पूण तुमी असल्या उतरांच्या फासाक सांपडूं नाकात. हेजेकियाक कान दिवं नाकात, कारण असिरियेचो राजा अशें सांगता, म्हजे लागीं शांती करात, तुमकांच म्हजे स्वाधीन करात
आनी तेन्ना तुमकां एकल्याक आपले दाक वेलीचें आनी आपल्या अंजिराचें फळ खावंक मेळटलें आनी आपल्या भुंयारांतलें उदक पिवंक मेळटलें. मागीर हांव येतलों आनी तुमच्या सारक्या देसांत म्हणजे दानो आनी दाकां सारको उंडो आनी दाकां मोडलें आसलोल्या देसांत तुमकां घेवंक येतलों. सर्वेस्पोर आमकां सोडयतलोच अशें म्हणून हेजेकियाक तुमकां फसोवंक दिवनाकात. खंयच्याय राष्ट्राचो कोणूच देव असिरियेच्या राजाच्या चोपक्यांतलो आपलो देश सोडूंक केन्ना तरी पावला म्हूण आसा. हामात आनी आर्पाद हांचे देव खंय आसात आतां? खंय आसात ते सेर्फारवायमाचे देव? खंय पावले ते सगळे सामारियेचे राष्ट्रीक देव? सामारियेक तांणी म्हज्या चोपक्यांत ती सोडयली काय? ह्या सर देशांचे देवान मोडल्या खंयच्या देवांनी आपले देश म्हज्या चोपक्यांतले सोडयले? आनी आतां तो तुमचो सर्वेस्पो जेरुसल्याक म्हज्या चोपक्यांतलें सोडयतलो खंय? पूण ते उगेच रावले. कसलोच तांणी जबाब दिवंक ना, कित्याक तुमी ताका जबाब दिवचे नात असो राजान तुमकां हुकूम घाल्लो. राजनिवासाचो कारभारी हिजकियाचो पूत एलियाकीम, सचीव शेबना आनी राजदूत जोआ, आसाफाचो पूत आपलीं वस्त्रां पिंजून हेजेकियाशी पोत्ते गेले. सेनापतीन सांगलोलें तें सगळें तांणी ताका कळयलें. देवाचें उतर हें